नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात 4 वरांचे खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन. महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 सुवातां खातीर 20 नोव्हेंबर दिसा जावपी वेंचणुकेचो प्रचार नेटान सुरू आसा. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे फुडारी राज्यांत आयोजीत केल्ल्या प्रचार सभांनी वांटो घेतात. भाजपा राष्ट्रीय फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सेगीत दुसरे दीस महाराष्ट्रांतल्या 2 प्रचार सभांनी वांटो घेतात. आयज दनपारा अकोला हांगा जाल्ल्या भौशीक प्रचार सभेंत तांणी महाराष्ट्राच्या सेवेचे सुख अप्रूप आसा अशें सांगून फाटल्या 10 वर्सांच्या काळांत केंद्रांतल्या सरकारान केल्ल्या उदरगतीचो नियाळ घेतलो. ये 10 वर्ष महाराष्ट्र ने बीजेपी को लगातार दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है. बीजेपी के ऊपर महाराष्ट्र के इस भरोसे की वजह भी है. इसकी वजह है महाराष्ट्र के लोगों की देशभक्ति और महाराष्ट्र के लोगों की राजनीतिक समझ और महाराष्ट्र के लोगों की दूरदृष्टि. इसलिए महाराष्ट्र की सेवा का मेरे लिए सुख ही कुछ अलग है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयज झारखंड विधानसभा वेंचणूक प्रचार सभेत वांटो घेतात. छत्रपूर जिल्ह्यातल्या पालमू विधानसभा मतदारसंघात आयोजित भौशीक प्रचार सभेत तांणी वांटो घेतलो. भाजपा उमेदवार पुष्पा देवी हांच्या समर्थना खातीर ही भौशीक सभा आयोजित केल्ली. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी सेगीत भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय संविधान हांचो अपमान करतात असो आरोप तांणी आपल्या उलोवपांत केलो. राहुल बाबा, संविधान का तो मखौल मत उड़ाओ. संविधान आस्था का सवाल होता है, विश्वास का सवाल होता है. आपने नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान सभा का अपमान किया है. ये कांग्रेस पार्टी संविधान को मजाक बनाकर रखती है. नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिन मनाने का निर्णय किया है, जो बाबा साहेब आंबेडकर को एक प्रकार से श्रद्धांजलि है. काँग्रेस पक्ष ओबीसी राखीवतेच्या आड सदांच वावुरता असो आरोप भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी केलो. महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयोजित केल्ल्या खासा पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. राहुल गांधी, आपने कुछ जाना है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है. उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता. भारतीय संविधान आणि आरक्षण हांका कोणाकच हात लावपाक दिवचे ना. अनुसूचित जाती, जमाती आणि हेर मागासवर्गीयांचे आरक्षण सुरक्षीत असतलें, ताका धोको लावंक दिवचे ना अशी स्पष्ट गवाय भाजपा फुडारी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिली. काल सांजे सांगलीत आयोजित केल्ल्या वेंचणूक प्रचार सभेत ते उलयताले. केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान सांगलीत हळद उदरगत केंद्र, उद्देगीक प्रकल्प तशेंच विमानतळ बांदपाचें काम हातांत घेतले अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें. अभी अभी इंग्लैंड गए थे, वहां कहा अब इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है. राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है. किसी माई का लाल की हिम्मत नहीं है संविधान को हाथ लगाने की. किसी को आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे. एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण जस का तस रहने वाला है, उसको हम हटाने नहीं देंगे. सरकारी नोकऱ्यो दिवपा खातीर पैसे घेतिल्ल्याच्या कथीत घडणुका उपरांत पुराय गोंयांत बोवाळ जाला. त्या फाटभुंयेर पुलिसांनी तपास काम सुरू केला. कांय दुबावितांक ताब्यात घेवन मुखावेली चौकशी सुरू आसा.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी आयज पत्रकार परिशद घेवन सरकारी नोकरीचो आमिष दाखोवन लोकांचेर कोट्यांनी रुपया लुटप्यामदीं कोणाचो हात आसा आनी ताचो सूत्रधार कोण हें मुखार येवंक जाय अशी मागणी केली। ह्या प्रकरणात काँग्रेस पक्ष राज्यपालांक पत्र धाडटले अशी माहिती लेगीत पाटकर हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली। फाटलो एक आठवडो आमी पळयले की एक नावां भायर सरतात। 3 महिलांक अटक केले। तातूंतल्यान कळ्ळें की खुबशे लोकांनी तांकां पयशे दिल्ले आशेन की बाबा आपल्याक जॉब मेळटलो। ती जर सांगता मंत्र्याकडे बसून आपूण च्या पिता आनी 30 लाखाचो जॉब आपल्याक पयलीं सांगिल्ले आपूण 10 लाखान करता आशिल्ली, हें कितें चल्लां? हा, ती जी पळय दिल्ली झगडी जाल्ली मिटिंगेन की जॉब अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नाका, डिपार्टमेंट वायज जावन हें तें प्रकरण। हा, तुम्ही हांगा गोंयकारांक लुटतात आनी देवळांनी वचून तुम्ही भांगरां दितात, असल्यांनी तुमकां पुण्य मेळटलें? म्हळ्यार हे लोक गोंयच्या युवकाच्या जिवनाकडे खेळून पयशे करता आनी स्वता भोगतात, गाडयो घेवन भोंवता, देवळांनी दान करतात, चल्लां कितें? आय थिंक हाजेर थरर इन्क्वायरी जावपाक जाय। सरकारी नोकऱ्यो विक्री प्रकरणात विरोधकां कडल्यान सरकाराचेर जाता त्या आरोपांत कांयच तथ्य ना अशें स्पश्टीकरण भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते गिरीराज पै वेर्णेकर हांणी केलां। पणजेत आयोजित पत्रकार परिशदेत सरकारी कर्मचारी निवड भरते खातीर खासा निवड आयोगाची स्थापणूक सरकारान केल्या अशें सांगलें। नोकऱ्यां खातीर पयशे घेतल्याच्या कथीत प्रकरणाची मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गंभीर दखल घेवन पुलिसांक कारवाय करपाचे आदेश दिल्यात अशें ताणें स्पश्ट केलें। आज गोंयान विविध प्रकार समोर आयल्या जंय जनतेची फसवणूक करपाचे प्रयत्न जाल्या। म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जॉब विक्री आसत किंवा लँड ग्रॅब आसत, जंय डॉक्युमेंट्स फोर्ज करून आज लँड ग्रॅब केलें वता। तर हाजेर सुद्धा तुम्ही जर मुद्दम पळयशात जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मुख्यमंत्री म्हणून किंवा तांचे सरकार आसूं हांणी जे विविध स्टेप्स घेतल्या आनी कडक स्टेप्स घेतल्या जे आज पर्यंत गोंयान केन्नाच जाले ना, ते म्हणजे SIT ऑन लँड ग्रॅब। ती इट वॉज अ सो मोटो कमिटी, म्हणजे कोणे कंप्लेन केल्या म्हणून न्हय, तर हे प्रकार जेन्ना समोर आयले तेन्ना ताजेर सो मोटो एक्शन घेवन हे ताजेर SIT फॉर्म करून आज कितलेशेच जाण जेलीन आसात, कितलेशेच लोकांचेर ईडीचे एक्शन चालू आसा। आणि तशेंच जॉब्स हे प्युअर मेरिटाचेर मेळचे, जॉब्स हे प्युअर ट्रान्सपरन्सीन दिवचे आणि ह्या हाका जे सगळे जॉब विक्रीचे प्रकार आसा ते परत गोंयच्या लोकांची फसवणूक जावची न्हय म्हणून स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची स्थापना ही करपी डॉक्टर प्रमोद सावंत हे गोंयचे पहिले मुख्यमंत्री आशिल्ले। हॉटेल व्यवस्थापन संस्थेन हॅलोवीन ह्या विशयाचेर आधारीत कार्यावळीचें आयोजन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंटात केल्लें। हॉटेल व्यवस्थापनात शिकपाक येवपी विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्या संकल्पनांचेर आधारीत जेवणा खाणाची आनी जिनसांची मांडणी करपाचो अणभव मेळचो ह्या हेतान अशा तरेच्या तरेकवार संकल्पनांचेर आधारीत कार्यावळीचें आयोजन विद्यार्थी करतात अशी माहिती हॉटेल व्यवस्थापन संस्थेच्या क्राफ्ट विभागाची प्रमुख लिझा नॉर्टन इडायस हांणी दूरदर्शनाकडेन उलयतना दिली। Our event is done to depict Halloween, and the students, the craft students who come here after SSC, they have done the whole event. They have done the cooking, they have done the decor, they have done selling of the tickets, and they have planned and conceptualized the whole event under the food production department, which is also our department. Now these events, पहले event सगळे कोर्सी करता, क्राफ्ट करता, डिप्लोमा करता आनी फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर तांकां एक्सपिरियन्स मेळटा प्लॅन करूंक, डिझायन करूंक आनी कशें एक फंक्शन प्लॅन करून इव्हेंट मॅनेजमेंट कशें जाता तें। सो दीस इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी एंड अ गुड प्लॅटफॉर्म फॉर द स्टुडंट्स. All of them plan a different event at different times of the year where everything is done by them, and sometimes we invite guests as well as sometimes people would like to come and avail and savor these opportunities and get to taste the various items. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट पंगडातल्या 4 सामन्यांची T20 क्रिकेट माळ सध्या सुरू आसा। दक्षिण आफ्रिकेतल्या डर्बन हांगा जाल्ल्या
काल पहिल्या सामन्यात भारतान दक्षिण आफ्रिकेचेर 61 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. कुरुबावलो जिखून दक्षिण आफ्रिका पंगडान पहिली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. पहिली फलंदाजी करतना संजू सॅमसनच्या शतकी खेळाक लागून आफ्रिकन पंगडा मुखार 202 धांवड्यांची मोख भारतान दवरिल्ली. भारतीय पंगडान निर्धारित 20 षटकांत 8 गडे वगडावन ही मोख दक्षिण आफ्रिके मुखार दवरली. पूण दक्षिण आफ्रिकेचो पुराय संघ 17.5 षटकांत 141 धांवड्यो काडून बाद जालो. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.